कलंगूटचा एमएलए हा त्याच्याकडे उलयलो की आयतारचे तुम्ही काम बंद न्हू आयतारे खंयचें काम धरता एटलिस्ट वॉर्ड वॉर्ड दाखय म्हणून वॉक ऑर्डर जी आसली दाखयली जाल्यार लोक सगळे शांत जातले वॉक ऑर्डर दाखोवपाक पळयना दुसरी म्हणजे तो कितें म्हणजे एकूच मिटर वाडयतलो आनी खंयच्या आमी एका स्ट्रक्चराक हात लावचे ना कंपाउंडाला हात लावचे ना ही जी बातां मारता ती लोकांक कशी पचना दुसरें म्हणजे ती पंचायतीन त्या कॉन्फरन्साक घेतला काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह पडटा आज लोक हे सगळे रस्त्यार कित्याक घेता की तूं एटलिस्ट वॉक ऑर्डर दाखय आनी सोपय ही जी वॉक ऑर्डर ही वॉक ऑर्डर ही वॉक ऑर्डर दाखयनासतना तूं काम कशें करता म्हणून आयज आयतार आमी ताका रिक्वेस्ट केलो की फाल्यां तुमी काम स्टार्ट करा पण तेवूच ताका तयार ना तो म्हणजे तो लोकांचे आयकुपाकूच तयार ना आयज तो बिंदास आपूण सावळेक रावला आपूण स्वता सावळेक रावलो आनी लोकांक एवढे मरता हांगा तरी तो पळयना जी बायलू तिची रावल्या तर बायल एक शब्द उलयना जी आमची एमएलए जावन आसा दिल्या लोक ती काय उलयना आनी होच उलयता म्हाका दिसता खंय तरी पाणी मुरलेलें आसा काय ही बीजेपीची हुकुमशाही आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा हो आतां डेव्हलपमेंटाक गेलो 8 जाणांच्या वांगडा देवाच्या नांवार आनी हेच्या नांवार ते सगळ्यांच्या नांवांनी गेलो पण ही फटींगपणां आनी ही हुकुमशाही जावन आसा आयज आमी पळयता कितले जाय लोक जे उबे आहा तांकां सोडून तो आपल्याक जाय तशें काम करता म्हणजे ही बीजेपीची जावन आसा हुकुमशाही